आणि कशी हवा आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेड आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार जगालासून आनी दारांसून फ्लेम आनी स्मोक भायर येता. आमी सोमतें मातशें चडाव घाल्ल्या कारणान मातशें गाडी बिडी घेवपाक लोकांचे पार्किंग त्रास जाता. पूण लगेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी सादारण एक अर्द्या वराच्या फायर फायटिंगेन उजो कोण कटोन आयलो. म्हाका दिसता सुरू जाला तेंच्या किचनान फ्रीज बी एकदम जावन काबार जाला. फ्रीज ना ताच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसलेले. एक किचनान सिलिंडर यूज करतालो तो शेप चेंज जाला म्हणजे आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता. तो जर ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार चड लॉस जातले. ताच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर तातूंतल्यान दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी कांय जावंक ना. सो हो जो फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना. ते कित्याक उजो कित्याक पेटला वो कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून सॉरी तेंचे चेडो तेंचो शिवा तेजो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो. तरी तेणी आमकां ताबडतोब आमकां लॉस कितें लॉस अरावंड कितलो लॉस अजून काय कळना पूण तरी पूण एक सुरवात 2 लाख तरी दिसता चड जावंक शकता.